नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्याक येवकार. आनी विशय आज गोंयचे आसात, गोंयच्या भायलेय आसात. तांचो अर्थ कितें, अन्वयार्थ कितें, ह्या सगळे गजालींचे आमी उलयतले. आमचे चारय एडिटर आसात, पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जोयल अफान्सो, सुयश गावणेकार. आनी पयलो विशय आसा ते बीजेपीन निवडिल्ले चीफ मिनिस्टर आनी तांची निवड, ताजे निकश आनी तातूंतल्यान कितें आमकां कळटा. किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता. तूं एक बरो पेपर आनी खूब पॉयंट बरोवन हाडल्यात, अभ्यास केला भरपूरसो. सुरवात तुजे वयल्यान करता. हे जर मुख्यमंत्री जर पळयले जाल्यार वॉट इज द मेसेजींग ऑफ दीस? प्रमोद, इंट्रस्टिंग खरोच विशय हा. म्हाकाय म्हणजे जेन्ना तिनूय राज्यांनी 3 नवे चेहरे बीजेपीन दिले आनी व्हडल्या व्हडल्या खडेगांत लिडरांक सायडीक दवरले, तेन्ना म्हाकाय दिसलें की असो निर्णय बीजेपी कसो कितें घेवं शकता, इतलो धाडसी निर्णय. दुसरी गजाल, बीजेपी पक्ष असल्या कारणान तातूंत बंडखोरी, कोण तरी काँग्रेसी भाशेन भायर सरतलो, आपलो ग्रूप करतलो, खंयच्या हॉटेलान वचून रावतलो, ही परिस्थिती आयज बीजेपीन ना. बीजेपी ही सामकी स्ट्रॉंग आनी सामके म्हणजे नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह यांच्या फुडारपणा खाला बीजेपी आतां खंयचोच खासदार किंवा आमदार ती हें करपाक शकना. मागीर हांवें थोडो म्हायती जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. तातूंत आमी स्टार्ट करुया छत्तीसगडचो जो मुख्यमंत्री बीजेपीन निवडला, विष्णुदेव साय, हो एसटी कम्युनिटीसून येता. आनी एसटी कम्युनिटी जी आसा ती 32% आसा छत्तीसगडाक. म्हणजे 1/3 कम्युनिटी जी आसा छत्तीसगडाची ती एसटी कम्युनिटी. 90 जागा पैकी 29 आमदार हे एसटी कम्युनिटीचे आहात आनी 11 लोकसभा सिटी पैकी 4 सीट हे एसटी खातीर रिजर्व आहात. ते खातीर एसटी कम्युनिटीक मुख्यमंत्री करून लोकसभेच्या दृश्टीन बीजेपीन सामकी व्यवस्थीत तयारी छत्तीसगडाक केल्या. आनी 32% जो एसटी कम्युनिटी आसा तांचो मुख्यमंत्री तांकां मेळ्ळो. सो तो तेंच्यांनी एक विशय केलो. दुसरो, मध्य प्रदेशाक तेंच्यांनी कितें केलें, शिवराज सिंग चौहान जो कंटिन्युअसली थंय चीफ मिनिस्टर आसा ताका कुशीक काडून मोहन यादव हांकां तेंच्यांनी हें केलें. मोहन यादव हो मध्य प्रदेशांतलो ओबीसी फेस आनी ओबीसी घटक जो आहा मध्य प्रदेशांत तो सारको इम्पॉर्टंट घटक आसा. दुसरी गजाल, 2 डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केल्या थंय. एक बिलोंग्स फ्रॉम ब्राह्मण कम्युनिटी आनी दुसरो फ्रॉम दलीत. म्हणजे व्यवस्थीत ओबीसी चीफ मिनिस्टर, ब्राह्मण आनी दलीत हो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर असो फॉर्म्युला तयार करून 48% ओबीसी कम्युनिटी मध्य प्रदेशान आसा. सो त्या खातीर मध्य प्रदेशाचें राजकारण ओबीसी फेस दिवन तांच्यांनी लोकसभेच्या दृश्टीन आपली मध्य प्रदेश फिट केलें. इंट्रस्टिंग गजाल राजस्थानाची. राजस्थानान जो चीफ मिनिस्टर तांच्यांनी निवडला, भजनलाल शर्मा, ही इज बिलोंग टू ब्राह्मण कम्युनिटी. एक एसटी, दुसरो ओबीसी आनी राजस्थानाक ब्राह्मण. राजस्थानाक ब्राह्मण कम्युनिटीची टक्केवारी जरी 60% आसली जाल्यार ब्राह्मण कम्युनिटी ही थंय इन्फ्लुएन्शियल कम्युनिटी. दुसरी आहा महत्वाची ती जाट आनी मागीर राजपूत. आतां तांणी काल केलें कितें, भजनलाल शर्माक ब्राह्मण कम्युनिटी ताका चीफ मिनिस्टर केलो आनी एक दलीत आनी दुसरो राजपूत बायल मनीस हांकां डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केले. म्हणजे इतले बारीक अभ्यास करून कितें करपाक जाय खंयच्या राज्यान, ज्या डिसिजनांतल्यान लोकसभेकूय तांकां मदत जातली आनी एक सोशल इंजिनियरींग जो विशय आसा तोय वेवस्थीत पद्दतीन थंय हाताळ्ळो वयतलो, अशा पद्दतीन बारीक अभ्यास करून बीजेपी हय सुयश, हें जें आहा हें फक्त मुख्यमंत्री पद न्ही, ही तुगेली लोकसभे खातीरचें सोशल इंजिनियरींग. हें तूं मान्य करता की हातूंत भितर देर इज सम स्टील डिपर मेसेजींग? सोशल इंजिनियरींग डेफिनेटली आसा. कारण तो ताण पर्संटेज सांगले तशें. तो विष्णुदेव साय आतां छत्तीसगडाचें कशें, छत्तीसगड आमी ते दिसांनी इलेक्शनाचे रिजल्ट पळयताले. अप टू 12 12:30 मेरेन काटोकाट चलताली काँग्रेस आनी बीजेपी. झप करून रिवर्स जालें ट्रेंड आनी अकस्मात बीजेपी 15 सीट फुडें गेली. हो खंयचो, हो सगळो त्या विष्णुदेव सायाचो जो 15 कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो जिल्लो आहा तो फूल एसटी. तो झूप करून ताणें फूल टर्न केला. ताले 15 सीट घेतल्यात. ती आनी ती दुसरी कंटेंडर जी आशिल्ली डेप्युटी सीएमाची, दोगांनी मेळून फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी कन्वर्ट केल्या एसटीची. सो तांकां तो एवॉर्ड. पूण हातूंत सोशल इंजिनियरींग म्हणटना म्हाका इवन फुडें मागीर तो ओबीसी आयला आनी फुडें ब्राह्मिणा कडेनूय आयला, म्हाका तातूंत डिपर एक कनेक्ट दिसता. बीजेपी ही ओरिजिनली तांची वोटर बेज ब्राह्मीण आनी अपर कास्ट. थंयच्यान तांणी मागीर हळू हळू गोंयाक ते कॅथलिकां भितर सरले, मागीर ते एसटी कम्युनिटी भितर सरले, नॉर्थ इस्टाक वावर करून आदिवासी मदीं सरले. पूण ह्या कॉम्बिनेशनांतल्यान म्हाका एक दिसता की बीजेपी इज गोईंग बॅक टू इट्स RSS एंड दोज रूट्स टू
म्हणजे हांचे बरोबरी थंय, कारण जंय तांणी ब्राह्मीण डेप्युटी CMs दिल्यात थंय पळोवपा जाय की देर इज नो सायजेबल पॉप्युलेशन ऑफ ब्राह्मिन्स. थंय कितें व्हडलें जालें म्हणून वेगळें हें घेतलें गोंया भशेन, गोंया 2-3%, बट दॅट कम्युनिटी इज इकॉनॉमिकली इन्फ्लुएन्शियल. पूण तरी सुद्दां तांकां रिप्रेझेंटेटीव दिला, म्हणजे BJPन थंय OBC ST ब्राह्मीण जी आपली सगळीं मुळां जी आसात ती रिकनेक्ट केल्या थ्रू RSS. आनी हांकां तिगांकय कॉमन धागो जो आसा तो RSS. सगळे RSSचे मनीस. म्हणजे काम जें केलां पयलीं प्री एक्झीट पोलांचे पयलीं जे चित्र आशिल्लें की BJP थंय 70 येना, राजस्थानाक काटार MP येतना, हें चित्र सगळें ग्रावंड लेवल काम करून संघान कन्वर्ट केलां फाटल्या म्हयनेभराक. सो संघान आपलो होल्ड रिजुविनेट केला ताजी. आनी दुसरी एक म्हत्वाची सिग्नल हें सगळें सोशियल इंजिनियरींग कडेन दवरुया की काँग्रेस आनी BJPच्या हायकमांडा मदलें मोठें डिफरन्स की BJPचो जो हायकमांड आसा ताणें दाखोवन दिला की आपूण अजुनूय वोट कॅचर. हांव आनी अमित शाह आमी तुमची नांवां डिक्लेअर करनासतना सुद्दां राज्य जिखूंक शकतात, आमी मत घेवपी फुडारी. सो हायकमांड हो खरो तसो आसता. सो तांणी आतां डिक्टेट केलां. आज जर हीच परिस्थिती काँग्रेसी कडेन आशिल्ली, लोकांक सरळ कळटा आशिल्लें कमलनाथ नाल्यार आनी कोण तरी तांचे भितरच गेलोत नाल्यार कोण तरी, आनी पर्यायच ना. कारण थंय हायकमांडाक थंय हेंच ना, कमांड ना. कमांड तांणी दाखोवन ओन्ली हाय नो कमांड. पण हो एक जनरेशनल शिफ्ट, सोशल इंजिनियरींग, काय सुयशान जो मुद्दो काढलो की गोईंग बॅक टू द रूट्स, की आपली मुळांय घट्ट करया. फक्त वयर फानी घट्ट जाली म्हणून कोता येना, मुळांय घट्ट आसपा जाय. म्हाका त्या दोनूय गजाली आसा, सोशल इंजिनियरींग आसत किंवा मुळा कडेन आपल्या वचप आसत. कारण जे 3 लिडर तेंच्यांनी दिल्या, तो एक आसलो ABVPचो, एक RSSचो आनी एक 1990च्यान तो BJPच्या हितून आसा. सगळ्यांत म्हत्वाचें कितें जाणा, म्हणजे सुयशान एक मेन्शन केलें काँग्रेसच्या हायकमांडाची गजाल. दुर्दैवान जर काँग्रेसीक मेळ्ळी जागा ह्यो तिनूय, आतां कित्याक म्हणटा ताका दुर्दैवाचें कारण आसा, जाल्यार थंय गेहलोत किंवा थंय कमलनाथ जे सांगता पळय तेच जावपाचें. ते पार्टीक काय से नसपाचो, जसो सिद्धरामयाच जाला अशें. हांगा तशें ना. तशें तेणी सांगलें अशें की एक तेंप आशिल्लो इंदिरा गांधीच्या नांवारूच जिखताले लोक, राजीव गांधीच्या नांवार जिखताले. इतक्या वर्सां उपरांत एक आत्तां परत टर्म येयला की मोदीच्या नांवाचेरूच मतां घेता. आनी BJPन तें दाखोवन दिलें की आमी सांगता तशें लडप. फेस कोण आशिल्लो? शिवराज सिंग चव्हाण आशिल्लो, वसुंधरा आशिल्लो आनी थंय रमण सिंग आशिल्लो. फेस ते आशिल्ले इलेक्शनाचे. नेतृत्व कोणाच्या अंडर जाला इलेक्शन? तुजेच अंडर जाला. पूण आमी सांगतले तेच जातले. सो मागीर एक निरीक्षक म्हणून धाडप आनी आपणाक जाय तोच कॅन्डिडेट काडून ताका चीफ मिनिस्टर करप. हो एक देशात जो आतां संजय मॅसेज जो गेला ह्या सरकारा कडल्यान की भाजपाच्या वरिश्ठांक जे जाय तेच जातले. तुजी पयसो, तुजी पब्लिसिटी, तुजी कारस्थानां, तुजी लॉबिंग, तुजें राजघराणें कांयच चलना. हे BJPने म्हाका दिसता दाखोवन दिल्यात तिनूय हितून. तूं मुद्दाम जर काडून पळयलो ह्या तिनूय नेत्यांचो जर बॅकग्रावंड जर पळयलो जाल्यार हे व्हडले लॉबिंग करपी बी न्ही किंवा मोठे पयशाकरे अशें आसा न्हू, तांकां राजकीय पार्श्वभूमी आसा अशेंय ना. कारस्थानां करपी हय. आनी केन्ना ते फुडें येवंक नाशिल्ले. म्हणजे इतकें की वसुंधरा राजेक जेन्ना नांव सजेस्ट कर म्हणून सांगलें, प्रपोज करपाचें म्हणून, तर तिकाच शॉक बसलो की हे नांव काय म्हणून. इतकें सिक्रेसी दवरून सुद्दां तेंच्यांनी एक हें केली, कितें चांचपणी करपाचो काम केलें, पूण नांव पयलीं ठरलेलें. आनी म्हाका दिसता की मोदी आनी अमित शाह ही जी जोडी आसा तेंच्यांनी हे फावटी हे दाखोवन दिलां की हेंच्या फाटल्यान म्हणजे आपल्या कडेन मतां आसा, आपल्या कडेन लोक आसा आनी आपूण आमच्या हेजेर जिखून येतले आनी आमी सांगता ते घडटले. जनरेशनल शिफ्ट, गोईंग बॅक टू द रूट्स, or there is only social engineering considering Lok Sabha election? Absolutely, it is complete social engineering, because if you see now what BJP is doing is completely strategizing their electoral ploy. You know, they are making each and every move looking at Lok Sabha elections, whether it is removing somebody or installing somebody. तेंचे भितर आनी ते कांयच करिना. Wherever there is a gain, they are going to install people and remove people. Even if you see Goa's developments going on the similar lines, where they will see their electoral gains, how they are going to go ahead in Lok Sabha. Now, here in this elections, they have made a very, very strong statement. In a fact that, you know, when you are sidelining your senior people and putting first timers at the helm, you know, it is very, very significant, because it shows that how much
of a command you have over the party, your top leadership. It is, they have conveyed that it is no longer going to be a two-way consensual kind of an agreement where we are going to sit across and discuss and then the high command is going to call the shots, and that is what it is. Because in the Congress, as Pramod and Suresh has said, Pandurang has said, that in Congress there is a lot of consensus happening. Seniors have their say and all. But here, I mean, the top leadership have said that these are the people who are going to. But I have a very simple argument here. कळ्ळें तुका की जे हायकमांड म्हणटा पळय आमी, जेन्ना काँग्रेस दिल्लीक सत्तेर आसताली तेन्नाच हायकमांडाचो शेक चलतालो. निरीक्षक धाडटाले, तो निरीक्षक तुगेले हें घेतिल्ल्या भशेन करतालो. केंद्राची सत्ता गेली की हायकमांडाची कमांडय गेली. सो वेदर दीस हायकमांड थिंग इज देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन पॉवर एट द सेंटर. काय त्या हायकमांडा भितर सुद्दां ज्या तरेन काँग्रेस गजाली करताले आनी बीजेपी करता हातूंत भितर तुका फरक दिश्टी पडटा ना. ताजोय विचार हांगा आसा. कारण हे सगळे मुख्यमंत्री हे आतां सुरू जावना. दीस हॅज स्टार्टेड फ्रॉम उत्तराखंड. उत्तराखंडाचेर हाजे पयलीं मोदी शान प्रयोग केलो, फ्रेशर मुख्यमंत्री उत्तराखंड जाता UP जालो सक्सेसफूल, मागीर गुजरात केलो. गुजरात करतकीर थंय सक्सेसफूल जालो आनी तो म्हणजे ज्या कडेन ताणें तो प्रयोग केला थंय चल्लो. हो मोदीचो चॉयस म्हूण स्पश्ट. म्हाका शहाचो रोल सुद्दां हातूंत खूब कमी दिसता रादर दॅन मोदी. कारण तांची जर एज सगळ्यांची पळोवशी, हे नवे कॅन्डिडेट CM जाता ते, तांचे कडेन फुडें आनी 20 ते 25 वर्सां एक्टीव करियर आसा, 70 to 75 years. सो ही इज प्लॅनिंग फॉर तो बुन्याद अशी घालता BJPची की फाल्यां सकाळीं केंद्राक सुद्दां जरी हाल्ली, राज्यांनी BJP फुडलीं 25 वर्सां घट जावूं जाय अशे तरेन तो ती संघाक घेवन, मल्टी कम्युनिटी घेवन तो ती बुन्याद घालता. कित्याक प्रत्येक मुख्यमंत्री पळय, इट इज नॉट जस्ट कास्ट कॅल्क्युलेशन. तांच्या एज आसा आनी तांचे एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन पळय. दे आर PhD, डॉक्टरेट काल जाल्या. ते कारण कित्याक सांगता, आज इतल्या ग्लोबलायझेशनाक फक्त देशाच्या प्रधानमंत्र्यान भायर वचून लॉबिंग डिप्लोमसी करून जायना इन्व्हेस्टमेंट हाडपाक. प्रत्येक स्टेटीचो मुख्यमंत्री हो त्या स्टेटीचो एम्बेसेडर आसपा जाय. ताका बिझनेस ओडपाक कळपा जाय. आज कर्नाटक महाराष्ट्रा कडेन प्रोजेक्टां झगडटा. बीजेपी म्हणून पळयना ते. गुजरात महाराष्ट्राचे प्रोजेक्ट ओडून व्हरता, UP महाराष्ट्राचे प्रोजेक्ट ओडून व्हरता, कर्नाटक महाराष्ट्राचे प्रोजेक्ट ओडून हाडटा. दे शूड बी एम्बेसेडर्स. तांची कम्युनिकेशन तितलें स्ट्रेंथ जाय, तांचे कडेन इंग्लीश जाय, हिंदी जाय. तें जो पर्यंत एखादो मुख्यमंत्री एम्बेसेडर कसो वागूंक शकना, तो तें लॉबिंगूय करपाक शकना. सो सगळ्या पावड्यांचेर तो तांकां तयार करता. म्हणजे फक्त प्रधानमंत्र्याचेर तो लोड येवपाक जायना. हांव हांचे दुसरी इशूचेर वता किशोर. तो हांवें बरो इंट्रस्टींग विशय गोंयचो सँड मायनिंगाचो. जंय सरकाराक हायकोर्टाक सांगचें पडलें की सँड मायनिंगाचो इशू कंट्रोल करपा खातीर आमी सँड मायनिंगा कडेन संबंदीत सगळें प्रशासनच बदललें म्हणून. ही नंबर 1 पाळी कित्याक आयली. नंबर 2 प्रशासन बदलून इशू बदलतलो काय कितें. प्रमोद, एक म्हणजे पयलीं आमी मान्य करपाक जाय की सँड मायनींग, सँड जो आसा तो बांदकामाचो म्हत्वाचो घटक. सँड रेंव ना जाल्यार बांदकाम जावं शकना. पयलीं महाराष्ट्रांतल्या सँड मायनिंगाचेर 2011 मुंबय हायकोर्टान एक डिसिजन दिलो आनी त्या डिसिजनान ताणें सांगलें कितें की सँड मायनिंग जर करतलो जाल्यार एनवायरमेंट सर्टिफिकेट, पर्यावरण दाखल्यो सक्तीचो करचो म्हणून. मागीर तो विशय NGT कडेन पावलो आनी NGTन 2012 वर्सा एक म्हत्वाचो डिसिजन घेतलो आनी तातूंतय तांणी एनवायरमेंट क्लियरन्स हो म्हत्वाचो दवरलो. कारण विशय आसलो गंगा यमुना ह्या नदींतल्या सँड मायनिंगा खातीर जो कितें एक पर्यावरणाचो धोको निर्माण जाल्लो त्या अनुशंगान. आतां 2012 सावन आयज आमी 2023 आसा, हो विशय ताटकळत आसा. 2012 प्रमोद तुका उगडास जाता जाल्यार 2012 मनोहर पर्रीकरान राज्यभरान जनसंपर्क यात्रा केल्ली आनी त्या जनसंपर्क यात्रेक जो रथ तयार केल्लो, जो टेम्पो, त्या रथाचे स्वारथ्य जो करतालो तो आमच्याच परत तूं म्हणटलो पेडणे येयलो. तो आमच्याच पेडणे तालुक्यांतल्या कोरगांव गांवचो एक पारंपारीक रेती वेवसायीक क्रिस्तांव, ताचें नांव सावियो.
तर जेन्ना तो जनसंपर्क यात्रा सोंपल्या उपरांत जेन्ना ताचो गौरव जालो तेन्ना त्याची बायट घेतलेली आणि पत्रकारा कडेन उलयतना तेणी की तुका कशें दिसलें फील की आपूण एक पारंपारीक रेती वेवसायीक मनोहर भाईन आमकां आश्वासन दिलां की ही पारंपारीक रेती वेवसाय तो कायदेशीर करतलो आणि तो जर कायदेशीर जायत जाल्यार खऱ्या अर्थान आमकां आमचें लायव्हलीहूड सेफ जातलें म्हणून. आयज तो सावय बाबडो आसा पूण रेती वेवसाय कायदेशीर जावंक शकूंक ना. आतां प्रश्न असो आसा की रेती वेवसायाचेर हांव प्रमोद एज अ पत्रकार म्हणून आमी ह्या विशयाचेर आतां पर्यंत खूब बरयलां, खूब इन्व्हेस्टिगेशन केलां. हें कित्याक जायना? 2012 तुमी सायट आयडेंटिफाय केल्यो, NIOच्या मदतीन तुमी खंयच्यो सेफ सायट, खंय कितलो रेवेचो स्टॅक आसा ताचोय रिपोर्ट तयार केलो. पूण आजून मेरेन डबल इंजीन जर तुमचें सरकार आसा जाल्यार वयर MOEFA कडेन उलोवन बेगींतल्या बेगीन बाबा तो विशय कित्याक तुमी सॉल्व करिनात? तुमी धाडलाय प्रस्ताव कितें? नॉट फॉर रेव्हेन्यू पर्पज, इट इज रिलेटेड टू लायव्हलीहूड ऑफ ट्रेडिशनल सँड मायनर्स अशा पद्दतीचो ताका एक आवाको दिला. पांडुरंग तुगे गजाल पडटा? बरोबर आहा, लिगल सँड मायनिंग जावपाक जाय प्रमोद. पूण दुसरी गजाल अशी की ही जी मायन्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसत, मामलेदार लेवल ऑफिसर आसत आनी पुलीस, सगळ्यांक खबर आसा की हेंच्या एरिये भितरले रेवेचे हप्ते जे आसता ते कितले आसता आनी कशे वतात ते. सो ही जी कारवाई जाता केल्या, खरें म्हटल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाक खरें म्हळ्यार ही लजेची गजाल. कारण तेंच्यांनी 2019 सांगलेलें कोर्टान की आपूण हेज्या फुडें आनी इलिगल जावचें ना अशे तरेची हे सगळी करता म्हणून. पूण ते सगळे तेंच्यांनी खंय तरी गुड्ड्याक मारले आसतले. आनी आतां जेन्ना कोर्टान आतां जेन्ना कोर्टान सांगलें की आपूण त्या DG आनी CSकाय आपोवपाचो आशिल्लो म्हणून, तेन्ना ते भिवन हे सगळे कारवाय जाल्ल्यो आसात. 9 जिओलॉजिस्ट 6-7 PIच्यो ट्रान्सफर केल्या. पूण हे करून जायना. आमचे किशोर अशें म्हणटा लिगल जावपाकूच जाय आनी लिगल आनी पारंपारीक रेती वेवसाय कितके आसात आनी ते बाबडे खऱ्यांनीच तांकां कितें फायदो जाता काय कितें, हो एक मोठो प्रश्न आसा. हांगा सँड माफियांचो जो रातभर सावयवेऱ्या पासून ते शापोरा मेरेन जे रातभर जे हे काडटात, म्हणजे विचार करिनात की आपूण कितकी न्हंय डीप खणपाक जाय ती. सगळ्यो यांत्रीक व्हडयो वापरून ज्या हजारांनी क्युबिक मिटर रेंव जे काडटात ती एक गँग, ती एक सिंडिकेट तयार जाल्ली आसा गोंयांत. आनी तें सिंडिकेट थांबोवप खूब मुश्कील आसा. ते सरकाराकूय जमचें ना, ते मायन्स डिपार्टमेंटाक केन्नाच जमलें ना, पुलिसाकूय जमलें ना, मामलेदाराकूय जमलें ना. सो म्हाका दिसता की एक मोठो क्लिश्ट प्रश्न आसा की रेंव लिगलीय ना आनी आतां इल्लिगलूय ना. हेजो इम्पॅक्ट जो आसा तो सर्वसामान्य मनीस जो आत्तां पावसा उपरांत घरां बांदपाक घेता तांकांय जातलो आनी बांदकाम वेवसायाचेरूय जातलो. सकाळ एकूच उपाय आसा की सरकारान कितें तरी ताका लिगल तोडगो काडून नाजाल्यार रेवेक एक पर्याय एक गजाल सादी आहा की जायना अशें कांय ना. कारण सरकारान जर मनाक हाडलें जाल्यार कितेंय जावपाक शकता. जॉयल तुका दिसता की इतली परिस्थिती आयली की आमी रेल्वे कडेन संबंदीत अख्खें प्रशासनूच बदलला म्हण सांगपाची परिस्थिती सरकाराचेर येवपा मेरेन ही कित्याक पावली हें सगळें प्रकरण? प्रमोद, इफ यू सी फॉर द पास्ट फ्यू केसीस ज्यो कोर्टान आमी केल्यो, आमकां दिसता कितें कोर्ट इज द लास्ट सेवियर फॉर गोवन्स. कित्याक जी सँड, मागीर सावंड, नॉयज पोल्युशन आनी कितें टायगर रिजर्व, CRZ सगळे कडेन आमकां कोर्ट हीज बिकम द लास्ट इलिगल कन्स्ट्रक्शन सगळे एक लास्ट सेवियर कसो असो आमकां दिसून आयिल्लो की अरे कोर्टूच आमकां वाचयतलो असो. आतां अशें कळून येता कितें इवन दीस सँड मायनींग थिंग वीच इज गोईंग ऑन फॉर नाव इयर्स, ऑलमोस्ट अ डेकेड नाव, की एक सिस्टम असो जाल्लो आसा. दे हॅव अंडरस्टूड द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, हाव टू बायपास दीस एंड एवॉयड द कोर्ट कंप्लायन्स. चीफ सेक्रेटरीक आनी DGPक कोर्टान आतां न्हू 4 years back also they have come very hard on them saying that why are you doing this and why are systems not in place. अजून तेंच पडटन इफ यू सी नॉयज पोल्युशन लास्ट इयर अशेंच जाल्लें की भरपूर हें जाल्लें, कोर्टान स्ट्रिक्चर्स घातिल्ल्यो, कितें ऑनलायन मॉनिटरींग कर म्हणलें, आतां तरीच तेंच आसा. व्हाय इज दीस अगेन एंड अगेन गोईंग रावंड एंड रावंड एंड रावंड आनी सोल्युशन कांयच मेळना? कित्याक देर इज समथींग रॉंग देर, समथींग रॉंग. Either the system is corroded completely and there is big money flowing underneath, or कितें तरी चुकता खंय तरी, because there is no will to tackle this. Yes, what पांडू सांगता तें सारकें आसा की आमी तरी सडनली सारकेंच तर बंद केल्यार आमकां आमची इंडस्ट्री, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज हेवली डिपेंडंट ऑन सँड, यू नो, आनी आतां कुडालाची बंद जाल्या सद्याक, सो भरपूर प्रॉब्लम आसले. So some ways have to be found out, you know, just by transferring 5-6 PIs who were actually handling this will not resolve your problem, because new PIs will come, they will do the same thing. See, if you are going to handle this, you will have to show some seriousness. One-off case, you will not help it.
एक ह्याच मुद्द्याला हांव सनबर्नाचेर वता. तूं दोनी मुशे रेंवेचोय टच कर आनी सनबर्नाचोय बी. सनबर्ना भितर तर आमची दर वर्साक सनबर्न नांवाचो एक अध्याय तयार जाला. तो आमी डिसेंबर लागलो की आमी बातमी करपाक लागतात, तेन्ना आमकां सोदपाक लागता कळटा की सनबर्नान ऑलरेडी तिकेटी विकली म्हणून. तारीख ताणी ठरयली, सरकार म्हणटा हां तारीख ठरयली, कोणा सांगलेंच ना मरे ताणी म्हणून. दर वर्साक तुगेलें तेंच जाता. फक्त ह्या खेपेक सरकारान इल्लें ताणून घेवन सांगलें की बाबा 21 तारखेक वी वील नॉट डान्स टू द ट्यून ऑफ सनबर्न अशें बी स्टेटमेंट काडलें. सो हाजे अर्थ पयलीं कोण डान्स करतालो काय ना असोय प्रश्न उपस्थित जाता, पण ह्या वर्सा तरी आमी करनात अशें ताणें सांगलें. हें कितें नक्की कोणाक आतां पयर बरें कोण तरी घाल्लें की गांवांनी कालो जाता जाल्यार सुद्दां आमकां वचून डेप्युटी कलेक्टराचें परमिशन घेवचें पडटा म्हूण सावंडा खातीर. हे व्हडलें सनबर्न जाता तें परमिशन नासतना तिकेटी विकून मोकळे जातात. हें कितें गोंय म्हळ्यार कितें दिसता तुका? एक वटेच्यान सरकार म्हणटा की आमी रेल्वे खातीर प्रशासनूच चेंज केलें, दुसरे वटेच्यान सनबर्नाची परिस्थिती पयल्या प्रशासन खंय आसा अशी परिस्थिती. वॉट इज हॅपनिंग? सनबर्न आनी रेंव हे दोनूय विशय एक्चुअली कोर्टानूच लावन दवरिल्ले. हातूंतलो खंयचोय विशय सरकारांनी लावन दवरुना आनी लोकांनी लावन दवरुना. लेट्स बी क्लियर. कोर्ट इतलीं वर्सां सरकाराक आपोवन त्या सन्माना कडल्यान वसुली करून घेता, कसली फायन मारून घेता आनी कितें कितें करून घेता म्हणून तें चलता. रेंवेचेंय तशेंच. हांगा मुद्दो कितें आसा? जंय सप्लाय आसा थंय डिमांड आसा आनी अर्थवेवस्था ही अशीच चलता. जेन्ना सप्लाय आसा आनी जेन्ना डिमांड आसा, सप्लायराक जेन्ना फुके सवाय मेळटा डिमांड करतले कंज्युमराक, आनी सप्लायराक जेन्ना सरकाराक कांय भन्न नासतना काम जाता तेन्ना अनऑर्गनायज अर्थवेवस्था वेवस्थीत चलता. गोंयची ही अशी अर्थवेवस्था. मोमेंट यू फॉर्मलायज इट, मोमेंट यू ऑर्गनायज इट, तो बिझनेस बंद पडटा. मायनिंगाचें कितें केलें गोंयांक? गोंयची मायनींग इंडस्ट्री 70 वर्सां बरी चलताली. थंय सगळे घुसले, इरेग्युलर करून उडयलें, अनऑर्गनायज करून उडयलें, कोर्टाचें तापलें, बंद पडलें सगळें. आतां मायनिंगाचें सँड मायनिंगाचें कितें चल्लां? कोर्ट 12-14 वर्सां जालीं सरकारा फाटल्यान लागला. कोर्टाक हे मामा करतात, 2 रेडी मारता मामा करतात, 2 रेडी मारता मामा. एक दीस समजा कोर्टाचें कळ्ळें, बंद करून उडयलें सगळें. मायनींग जालें तुमचें. हांगा सगळ्याक तेंच जालां. वॅट सेल्स टॅक्स सोडता, वॅट लायलो, वॅट सोडता, GST लायलो. आतांय GSTक चोरून बिलां लोकूच GST नाशिल्लीं बिलां घेतात. मोमेंट यू टेक देम इनटू फॉर्मल इकॉनॉमी ते म्हणटा बाय तेंच रेंवेचें. तूं फाल्यां सकाळीं रेंव फॉर्मलायज केली आनी ऑर्गनायज केली, टॅक्सेशनां काडली, ट्रकाचेर टॅक्स लागलो, रॉयल्टी वाडली, ट्रकाची ट्रिपीचो व्हॅल्यू वाडलो. कोणा जाय तो ट्रक? म्हाका नाका, बांदकामूच करना. सो कंज्युमराकूय सवाय मेळटा अनऑर्गनायज, सप्लायराकूय टॅक्स चोरून जाता. केबल टीव्हीचें कितें जालां? केबल टीव्ही तेन्ना टॅक्स आयलो, कितले केबल ऑपरेटर गोंयांत बंद पडले. टॅक्साचेर नेटाक हाडले, केबल ऑपरेटरान आपली केबल सोडून दिले, थोडेच उरले. मोमेंट यू फॉर्मलायज इट, मोमेंट यू गेट इट इनटू टॅक्सेशन नेट, तो बिझनेस सरकाराक टॅक्स भरपा लागलो की ताजी मार्जीन 20 ते 25% कमी जाता आनी तो बंद करता. सो जो पर्यंत कंज्युमराची इच्छा ना आनी सप्लायराची इच्छा जुळना तो पर्यंत ह्यो खंयच्योच गजाली फॉर्मलायज जावंक शकता. पण हे सनबर्नाचें संगीत जें आसा दर वर्साक जें डिसेंबराचे सुरवातीक चालू जाता आनी एक डिसेंबराच्या मध्या मेरेन तें सोंपता, तें पळोवन तुका कितें दिसता? एक रोहन खंवटेन जो काल स्टेटमेंट केला न्ही तो म्हाका अत्यंत म्हत्वाचो दिसता की त्यांच्या तालाचेर आम सरकार नाचचो ना. हांव कितें म्हणटा की सरकार कित्याक तांकां विचारिना की तुमी कोणाचें परमिशनां घेवन गोंयांतल्या अमक्या प्लेसीर आपूण सनबर्न घेतलो आनी तिकिटां विकतात तुमी लाखांनी कोट्यांची तिकिटां. केन्नाच्यान 2-3 म्हयन्या पयलीं चालू आसता, पावसान सुरू आसा हेंची तिकिटां विकप. आनी सरकाराक खबर आहा हेंची इलिगल तिकिटां विकप सुरू आसा म्हणून, परमिशन दिवप ना म्हणून. आनी ते शेवट पर्यंत ताणून धरप आनी मागीर ती कितें तरी एक डील करून ताका परमिशन दिवप, रॉंग. तूं सगळ्या गोंयकाराकूय गंटेड धरता, सरकाराकूय गंटेड धरतात ते लोक. तेजेर पयलीं सरकारान उत्तर दिवपाक जाय की हेका परमिशन कोण दिता तिकिटां विकपाक, की अमक्या वेणूचेरच जातली म्हणून सनबर्न तुमचें. सो काल जे रोहन खंवटे उलयला ते अत्यंत बरोबर आहा. तेजे हे सनबर्नाचे ऑर्गनायझर जे आहा तांच्यांनी ग्रांटेड धरपाचें बिल बंद करपाक जाय. तुमी परमिशन घेयात लिगली, जाय जाल्यार जानेवारीन एप्लिकेशन घाला, परमिशन घेता आनी तिकिटां विका तुमी. पूण तांकांय पाडपडली खबर आहा की आमी तिकिटां विकून सगळे रेडी रावपाचें नाटक जातलें. हें नाटक कशें किशोर?
एक म्हटल्यार जशें जोयलान सांगलें कितें जालां प्रमोद की सद्याच्या परिस्थितीन डेमोक्रेसीन आमच्या एकूच म्हणटात तो पिलार उरला जेच्या खातीर डेमोक्रेसी आतां मेरेन शाबूत आहा ती ज्युडिशियरी. आमी सगळे पळय ज्युडिशियरी तो मागीर न्याय उशिरा मेळ्ळो पूण न्याय मेळटा हें वेळोवेळी वेगवेगळ्या कोर्टांनी आपल्या निवाड्यासून स्पश्ट केलां. आयज परिस्थिती अशी जाल्या की ह्या ज्युडिशियरीक बदनाम करपाचो प्रयत्न लेजिस्लेचर आनी एक्झिक्युटीव सिस्टमॅटीक करतात. खंय कोर्टान दिली मरे ऑर्डर, खंय जाली डेमोलेशन कर म्हटलें कोर्टान, केलें डेमोलेशन ना, कोर्टान एक्शन घे म्हण सांगलें केलें. म्हणजे अशें एक तें सर्वसामान्य लोकांच्या मनांत कोर्टान सुद्दां कितें केलां काय ना, आमी जर ठरयत कोर्ट मारता जग. आयज तीच परिस्थिती जाल्या. जोक सांगता तुका ह्यो सनबर्न बीन म्हणटात त्यो रातच्यो म्युजीक पार्टी कोर्टान सांगला सरकार सांगता तांकां धांक बंद. तूं इमॅजीन करूं शकता धांक खरें सुरू जावंक जाय सनबर्न, नाजाल्यार तो सनबर्न कसलो धांक बंद जातलें. म्हणजे म्हाका सांग सुयश, म्हणजे आमी पत्रकार म्हणून ह्यो कितल्यो गजाली हजम करपाच्यो. तुका धाक बंद जातले हाचेर विश्वास ना काय धाक सुरू जातले हाचेर विश्वास आहा? म्हाका विश्वास आहा धांक सुरू जातले. सरकार म्हणटा धांक बाबा बंद. दुसरी गजाल हायकोर्टान सांगला तुमी नॉयज पॉल्युशनाचेर कसो कंट्रोल करतले ते आपल्याक सांगा, थंय चला. सनबर्नाचे आनी नॉयज कंट्रोल जातलो. अरे तो कंट्रोल करपाक जाय जाल्यार ते उक्त्या जाग्यार कित्याक तो सनबर्न तुमी घ्या मरे रुमान सनबर्न. सो ह्यो ज्यो गजाली कितें चल्ल्या पळय प्रमोद त्यो म्हणजे कल्पने पलीकडच्यो कितें चल्लां पळय. दॅट पॉयंट जॉयल, ह्या कल्पने पलीकडच्या गजालींचेर युअर फायनल कमेंट्स. टू थिंग्स आतां पळय सनबर्न आयलें ओके एंड 31st वॉज द डेट वीच वॉज कंटेन्शियस सगळे 31st कंटेन्शियस ते टिकेट विकपाक लागले पूण कंटेन्शियस. या आय टेल यू हाऊ इट इज. तितून रोहनान एक स्टेटमेंट केलो सेईंग दॅट वी वील नॉट गो हेड ऑन 31st. ओके व्हेरी क्लियर. CMन स्टेटमेंट केलो लोकांक नाका जाल्यार आमी तो बंद करतले म्हणून. आमी सनबर्नाच्या ऑफिशियल टॉप ऑफिशियलां कडेन आमी उलयले तुमकां बाबा परमिशन मेळ्ळां काय ना, तुमी मेळोंक ना म्हणटा त्या कडेन विचारा म्हणून तशें सांगलें आमकां तेणी. ओके ओके नाव 1 month before Sunburn could really start, before 1 month, they have already on their platform, Book My Show and any platform, they weekly ticketed. So much so that they have hired world's top performers on 31st, paying crores of rupees in advance fees. You can't just tell them, tu फाल्यां पावता रे, तशें जायना तें. You have to book them in months in advance because they are international celebrities. Crores of rupees advance fees are paid to them. So हे कशें जावंक शकता if you are not given them permission for 31st, how can any organization put crores of rupees on this? जावंक शकना. Okay, let's give them the benefit of doubt. But 31st हे आतां लास्ट आमी हें करता डिसेंबराचे when the state is at the peak of its tourism, why do you want big ticket shows? You are completely bulldozing the local market here. Local आमचे सर्वाइव जाता on this have it in November. Yeah. So why do we have it in November or have it in January when the जेन्ना ऑलरेडी हांगा फुटफॉल्स आसा तेन्ना आनी फुटफॉल्स आमी कित्याक सोदतात? तूं आनी ते जर संगीत प्रेमी ते जानेवारी फेब्रुवारी केन्ना येवं शकता. तूं संगीत प्रेमी हे शब्द वापरून आमी जेन्ना सावंड पोल्युशनाचो विशय काडटा म्हणून अर्दी कांय कम्युनिटी गोंयांत अशी आसा पळय आमकां पिश्यां काडटली हांगा बसून कसले विशय घेवन बसल्या काय म्हणटले त्या निशाचरांक बावड्यांक तें आयकले शिवाय न्हीद पडणार. एक्झॅक्टली. कारण सावंड ह्या आवाजाची कांय गोंयकारांक कितली संवय जाल्या. तूं नरकासूर पळय रातचो कॉलनीनी जाणटे नेणटे बेश्टें पॉप्युलेशन आसता लोकवस्तीनी ते ट्रान्स म्युजीक लायतात रातभर धांक सुरू जाता 11. म्हणजे इतली म्युजिकाची ह्या निशाचरांक थोडे कम्युनिटी संवय जाल्या. सो ती आमकां पिश्यां काडटली हें डिस्कशन. This time the court is so much seized with this matter की pollution control board आमचो other officials have been told to attend Sunburn. attend and monitor the situation. अटेंड करपाक एन्जॉय करपाक धाडला तांकां मॉनिटर करपाक धाडला. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता हे डिस्कशन कंटिन्युअस चालू उरपाक शकता. गोंयान रेकॉर्ड आसा त्या सामकें त्या खातीर अटेंड करतना मॉनिटर करप. किशोरान अटेंड कर म्हणून सांगलें म्हणून अटेंड करनाकात, मॉनिटर करात. हांव इतल्याचेर थांबता कारण किशोरान संगीत प्रेमी सारके बी शब्द वापरतकीर निशाचर सारके शब्द वापरतकीर आनी म्हाका समप करपाक कांय उरलें ना. हांव इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग, किशोर, जॉयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.